नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. आनी आयचो पयलो विशय आसा तो म्हळ्यार श्रीपाद भाऊ को गुस्सा क्यों आता है म्हणना हांव. आता है का म्हणना हांव हाजे वयल्यान सुरवात करता. कारण खूब जाणांक आमी भाऊक रागार केन्नाच पळयलें ना. पयली फावट भाऊ असो रागार आसा म्हण आयकलें. भाऊची बायट पळयतकीर कितें दिसलें तें आमी किशोरा कडच्यान सुरवात करया. किशोर, तुका भाऊ जेन्ना आयकलें सांगतना ताका डिस्प्लेजर म्हणया काय एंगर म्हणया कितें म्हणया तें म्हाका खबर ना, पण भाऊक राग आयलो. भाऊक राग येना आणि भाऊक राग येना म्हणून तर भाऊ 5 टर्म खासदार म्हणून निवडून येयला. आणि आमच्या लोकांक तर आमचे लोक वाट पळयतात की भाऊ केन्ना राग येतलो काय म्हणून. भाऊक राग येना ही लोकांची खंत. त्या खातीर भाऊक राग येयला अशें आमी मानपाकूच तयार. भाऊन आपले भावना व्यक्त केला, ताका खंय तरी दुखलें, पूण राग येवना. कारण भाऊक जर राग येयल्लो जाल्यार आयज ते मोपाचे लोक जे रडटात पळय, मोपा हो नॅशनल प्रोजेक्ट, ते वेगवेगळ्या कारणां खातीर रडटात थंय लोक. तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना म्हणून रडटात, नोकऱ्यो मेळोंक ना म्हणून रडटात, वेवसाय मेळोंक, पूण भाऊक काय राग येवना. नॅशनल हायवे, नॅशनल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट तो, थंय लोकांचे वेगवेगळे विशय आहात, ते लोक रडटात, त्याच्या खातीर तेंचेर अन्याय जाला म्हणून भाऊक राग येवना. आयुष हॉस्पिटल भाऊन सांगलेले 80% स्थानिकांक थंय रोजगार संदी मेळटली, थंय लोक आमकां कांयच मेळोंक ना म्हणटात, सो त्यो मेळोंक ना म्हणून भाऊक राग येवना. तर भाऊक राग येवपाचो प्रश्नच ना. भाऊक राग हो येवच शकना हें आतां सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा. आतां ते दीस म्हादईच्या संदर्भानूय भाऊन एक स्टेटमेंट केल्लो की जे कितें घडलां तें चुकीचें घडलां आणि जर गरज पडली जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो. पूण दुसरे दिसा तोच भाऊ लोकांक सांगपाक लागलो ना ते पत्रकारांनी कितेंच्या कितें करून तें आपल्या तोंडान घातलें. म्हणजे भाऊ राग येवं शकना. भाऊ हो शांत मनीस. फक्त ताका खंय तरी दुखलें, आपल्याक आफोवंक ना म्हणून. पूण ते दुखण्या पुरतीच ती मर्यादीत. तो राग बीन म्हणून म्हाका दिसना. आय डोंट थिंक राग आसा म्हणटा. ना ना ना. तू कितें दिसता, राग बीग आसा काय राग बीग ना? ना हांव पूर्ण सहमत आसा किशोरा वांगडा. श्रीपाद भाऊक आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां वळखतात, लागच्यान ताका पळयलां. पूण जेन्ना जेन्ना दिसलें प्रसार माध्यमाक सुद्दां की श्रीपाद भाऊची सायड घेवची, श्रीपाद भाऊ आतां व्हडलो लिडर, अशा वेळार तो श्रीपाद भाऊ सगळें सोडून ओग्गी बसता. म्हणजे तो जो कोण सायड घेता पळय तो बगीक पडपाचो, तो वळान पडटा. सो अशी तेजी आत्महत्या जी आसा अत्यंत स्वता कडेन प्रामाणीक आशिल्लो, पूण प्रॅक्टिकल नाशिल्लो म्हणे. म्हणजे प्रॅक्टिकल तो समाजान कशें आसपाक जाय, राजकारणान कशें आसपाक जाय, घडये भाऊक तेजी जाणीव नासतली. पूण भाजप 5 टर्म खासदार जावन धाडून आसतले म्हणटा सुद्दां. कारण ताका वेळोवेळो तेजें जर तुवें हें पळयलां जाल्यार ताका जेन्ना जेन्ना टायम येयला तेन्ना भाऊक सायटीक काडला. सो म्हाका दिसता की भाजपा उबी करपाक ज्या नेत्यांची ह्या आशिल्ली, कोण कारकीर्द तेंच्यांनी आपली हें केली, आर्लेकर आसत, पार्सेकर आसत, पर्रीकर आसत किंवा श्रीपाद आसत, सो ह्या लोकांचे आतां एक हो जो टेन्युअर आसा तो म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊ लास्ट लिडर तांच्या भितरलो आसा, हांगा एक्टीव आसा. बाकी एक राज्यपाल जालो, एक माजी मुख्यमंत्री जावन एक सद्या घरा कडेन आसा, एक मनीस ना आमच्या मदीं. सो श्रीपाद भाऊ लास्ट लिडर त्या पयल्या हेतुरलो, जे पयलीं लोक येयली इंट्री मारलेली तेतुरलो, तो सक्रीय आसा. पूण तांची वय जर पळयल्यार, पिराय जर पळयली जाल्यार ती 70 वर्सां जाल्यां तांकां आयज. आनी भाजपाची नॅशनल लेवलाचेर अशी एक पॉलिसी आसा की 70च्या वयर जे कोण आसात तांकां ते फेज आउट करतात. सो म्हाका दिसता भाऊक परत हे संकेत दितात पळय हे कार्यक्रमाच्या निमतांतल्यान, किंवा कोय योगायोगय म्हणूया आमी, तर हे भाऊक संकेत आसात की भाऊची रिटायरमेंट म्हाका दिसता सक्तीन दिवपाची हेज्या विचाराचेर भाजपाची वाटचाल सुरू आसा. मार्गदर्शक मंडळ म्हणटा भाऊक. कारण भाऊ हो हांव परत सांगता, भाऊ हो अत्यंत नम्र मनीस. ताका कोणाक तुमकां आसा हांवें तेजेर बरयलां पयर, मुय सुद्दां आहा ताच्या कडेन तेणें कोत्रेपण जेवण नासतलें. सो म्हाका हो ताजो स्वभाव जो आसा तोच ताका आतां भोवतेक ह्या इलेक्शनाक मारक ठरपाचो आसा. Yeah, Joel, how are you looking at this? Kishore is saying that the anger was only visible in the news reports. The anger was never visible on Bahu's face, nor in his voice, nor in his action. It is not actually anger as such, but yes, he's a senior leader, Pramod. He's been with the BJP for some time. Even he was considered as the leadership material when BJP was grappling with various options. So आता कितें जालें मदींच एक खाय इव्हेंटाक Shripad was completely kept out of the equation. He was deliberately or by mistake it has happened
बट अशें मागीर एक सिनियर लिडर अशें जाता अरे म्हाका ते दे आर ट्रायंग टू सायड लायन मी एक येतलेच पयले जाल्यार थिंगा जुवारी ब्रिजाचेर तेजेर मातशें हें जालें की ताका आपोवंक ना कचकिसांव जाली मागीर आतां हें जालें सारकें एज अ मॅटर ऑफ प्रोटोकॉल येस ही शूड हॅव बीन देर एंड रायटफुली इनवायटेड बट having said that now that they have patched up and they've said okay fine it was a mistake I think it's all is well that ends well hopefully I think these things will not happen again these things will not happen again तो बरो मुद्दो काडला पांडुरंगान पार्सेकाराचो आणि आजच आमचे ते हिडोनान सुरू जाल्ली गजाल सदानंद शेट तानावडे बाबाच्या ही अजून चालू आसा आज कोणी तरी ताका प्रश्न विचारलो की प्रस्ताव आल्यार विचार करू हे जे लक्ष्मीकांत पार्सेकारांचे स्टेटमेंट आसा ताजेर तुका कितें दिसता काय म्हण ताजेर ताणें खूब एक बरी इंटरेस्टिंग जाप दिल्या ते म्हणटात की आमगे एक कार्यकर्ता मेळावा जावपा आसा मांद्र्यां तेन्ना जर कोणाक जर कार्यकर्तो म्हूण येवन जर जॉयन जावपाक जाय जाल्यार कोणाची हरकत आसची ना म्हणून अशे तरेन ताणें पार्सेकाराक जाप दिल्या आनी जेन्ना ताजेर विचारलें की तांकां अजून आमदार जावपाचें दिसता तें आपल्या हातान ना म्हणून सांगलें ताणें सरळ सो जेन्ना ताणें पार्सेकाराची याद काडली म्हणून म्हाका याद जाली हें जें वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आसा की कार्यकर्तो मेळावो जावपाचो आसा तेन्ना कोणूय जर पोरणे कार्यकर्त्यांक सुद्दां जर येवपाक जाय जाल्यार कोणाचो आक्षेप आसचो ना म्हणून ह्या स्टेटमेंटा कडेन तूं कसो पळयता प्रमोद स्टेटमेंट भाशा हें बदलत चल्ल्या म्हणजे ज्या पद्दतीची BJP पयली आसली ती आतां BJP उरोंक ना आतां BJP कळ्ळां की दे हॅव टोटली कॉन्कर्ड इंडिया भारत देश तेंच्यांनी आपल्या हातान घेतलेला त्यामुळे त्यांची भाषाय आता तशा पद्धतीची जावपाक लागल्या म्हणजे कार्यकर्ते एक सिनियर मनशाची गणना एका सामान्य पक्ष सोडून गेल्लो कार्यकर्तो परत पक्षान येता अशा पद्धतीन करून ज्या पद्धतीची भाषा आसा पळय ती भाषा ही इंटरव्यू भितर ताणें सांगिल्लें की सगळ्यांत हर्टींग आपल्याली गजाल जी आसा ती पार्सेकार गेली हीच सल त्या हातूंत विधाना भितर दिसता काय कितें ना ती सल आसाच कारण पार्सेकर जेन्ना गेलो पळय पार्सेकर गेल्या उपरांत पार्सेकर निवडून येवंक ना पूण तेंचो अधिकृत उमेदवार पडलो आनी ती BJP खातीर खूबच सेटबॅक जालो तो BJPन आपल्या 100% निवडून येवपी आमदारां मदीं ताचें नांव आसलें पूण सल इतक्यात खातीर जालें की पार्सेकरा कडेन तेंच्यांनी सगळ्या पद्दतीन प्रयत्न केल्ले म्हणजे नॅशनल तेंचे व्हडले व्हडले लिडर सुद्दां पार्सेकरा कडेन उलयल्ले आनी तांकां दिसलेलें की पार्सेकराक आमी कन्विन्स करतले म्हणून पूण ज्या पद्दतीन सगळ्यांनी प्रयत्न करूनय ज्या अर्थान पार्सेकर कन्विन्स जावंक ना ती गोश्ट तांकां लागली आनी त्याच्या फुडें तांकां कितें दिसलें की आमी इतलें करून सुद्दां म्हणजे आमकां कांयच किंमत ना काय कितें म्हणजे आमी रिक्वेस्ट करून सुद्दां पार्सेकर सर जर आयकोंक ना जाल्यार आमकां कांयच किंमत ना आपूण एक आमदार आसलो आपली अशाच पद्दतीन उमेदवारी पक्षान काडून घेतलेली पूण आपूण त्या टायमार पक्षा बरोबर रावलो सो सरानूय मातसो रावचो अशी तेंची एक इच्छा आसली सो ते सेंटिमेंट्स आसा पूण ही भाशा जी आसा पळय ती मातशी भाशा तेंच्यांनी कंट्रोलान दवरची पडटली कारण भाशा ही गोंयांत सगळ्यांत म्हत्वाची गोंयांत सगळें राजकारण चलता पळय ते भाशेचेर चलता भाशा जर तुजी मृदू आसात श्रीपाद नायक परत आमी येवया कित्याक 5 टर्म खासदार म्हणून निवडून येयलो कारण भाशा मृदू तेची बाकी ताका राग येवं किंवा ना येवं लोक कितें विचार करतात हो बाबडो आपले काय वायट तर करपाचो नाच बरें केलें वेल एंड गूड ना केलें काय प्रॉब्लेम ना आपूण निवडलेलो एक खासदार बरो प्रामाणीक खासदार कोणाचेच वायट न करपी खासदार इतकेच लोकांक समाधान सो भाशा ही सांबाळचीच पडटली पांडुरंग तूं हे पार्सेकर सरा विशीं जें विधान केलां इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग आय थिंक देर इज अ लॉट ऑफ मेसेजींग इन दॅट म्हणजे ऑफ द कफ विधान न्ही तें देर इज लॉट ऑफ मेसेजींग देर इज लॉट ऑफ सिग्नल्स दॅट आर बींग सेंट थ्रू दॅट स्टेटमेंट हांवें म्हटलें न्ही की थंय सगळें फेज आउट जावपाचो टायम येयला सगळ्यांचो तानावडे जे कितें म्हणटा तें बरोबर आसा एका तेंपार पार्सेकराचो वेळ आशिल्लो तेन्ना तांच्यांनी सगळें केलें आतां तानावड्याच्या काळान जर परत सत्तेर येता सगळे इलेक्शन जिखतात अशें जर दिसता आसत जाल्यार तानावडे जर उलयता तातूंत काय म्हणजे अहंकाराची भाशा न्ही ती तो ताका कॉन्फिडन्स आसा आत्मविश्वास आसता म्हणजे विश्वास ताका आहा की आमीच सारकें चलोवंक शकता आतां म्हणून आतां आनी खंयची गरज ना हे संकेत ते सारकें हांव सांगता ते हांवें म्हटलें अशें म्हणजे भाऊकय संकेत दिला हेंच्यांनी आनी पार्सेकाराकूय संकेत आहा आनी बेश्टे येवं नाकात म्हणून बरं क्लियर संकेत म्हणटा क्लियर संकेत आहात हय की तुमी नासतना सगळें बरे भशेन चलता हय कार्यकर्ते कशे हय असोय संकेत आसा आणि त्याच्या भायर काय विचार करूं नाका हय आसा जो मुख्य मेन जो बावडो कार्यकर्तो आसा पार्टीचो किंवा लिडर म्हजो ते सगळे दुखावतलेच कारण जे तरेन आतां BJP चल्ले नव्या हेतून
तातूंत म्हणजे त्यांनी सगळो वेशभूषा बी सगळी बदलल्या त्यांची. सगळे लोक नवे येयले, काँग्रेसीतून आयात केले आनी खंयच्यान आयात केले लोक आसात. सो मूळ कार्यकर्तो हा तो दुखावल्लो आसाच. ताका आमी पळयता सोशल मिडियाचेर कळटा तें आमकां, जे जाहीरपणान उलयतात न्ही तेन्ना कळटा की बाबा हे दुखावल्यात म्हणून. ताका उपाय ना, कारण हांकां इतको कॉन्फिडन्स आसा की आमी खंयचें इलेक्शन जिखूं शकता आनी कशें जिखूं शकता. सक्सेस फॉर्म्युला मेळ्ळा. सक्सेस फॉर्म्युला. सेकंड इंटरेस्टिंग इशू टेकिंग द सेम थिंग अहेड. आज म्हाका दिसता वी आर टॉकिंग लिडर्स आनी रुलींग पार्टी लिडर्स अशे विशय जाल्यात. तशी आमची चूक ना तातूंत भितर. ओपोजिशनाची कितें म्हणून उलयतले अशी आमची परिस्थिती जाल्या सध्या, आनी कोणाचेर उलयतले. सो त्या बाबतींत सेकंड इशू इज व्हेरी इंटरेस्टिंग दॅट अनादर हेड ऑन दॅट आय डीड वॉज विथ विश्वजीत राणे. आनी थंय तर म्हादय यात्रेचेर तर बरेंच सारकें पेटिल्लें. म्हादयचें उदक बरेंच गरम जाल्लें 70 भितरच सारकें. आनी तें तशें आशिल्लें की 70 भायर पावलें की मागीर म्हादयचें उदक परत थंड जातालें, 70 भितर पावलें की तें गरम जातालें. अशी एक आमी हें पळयली परिस्थिती. ही कॉल्ड मेनी थिंग्स टू आरजी, बट इज बेजीक थिंग वॉज की आमच्या वाठारां भितर येवन जागृती करपाची गरज ना, कारण आमचे लोक ऑलरेडी जागृत आसा म्हणून. जागृत आसात थंय येवन तुमी जागृती कित्याक करतात? हाव डू यू लुक एट दीस इंटरेस्टिंग आर्ग्युमेंट? सी प्रमोद, I feel that जागृती म्हणटा ती सगळे गोंयभर जावंकूच जाय. वेदर इट इज सतारी, वेदर इट इज सालसेत, और वेदर एनी अदर तालुका. नंबर वन, सातारी जावंक जाय कित्याक मेजर इम्पॅक्ट इज विथ सातारी. इट इज बीन एडमिटेड बाय द MLA ऑल्सो, कन्सर्न MLA मिसेस राणे. एंड तितून भितर कितें आसा की द मेजर इम्पॅक्ट वूड बी फॉर सातारी. आता तितून भितर सुर्लाचे डायवर्शनाचे विशय येयलो. सो इफ एट ऑल इफ इट इज अ अवेरनेस कॅम्पेन and if it is starting in Satari, there is no harm in it. Why it should be blocked? It should carry on if it is an awareness, but in the name of awareness it should not be a political kind of a targeting kind of an exercise. Because पहिले आम्ही पहिला सांकेळगीन अशी मिटिंग जाल्यो की अवेरनेस म्हणून जाले, अवेरनेस काय जावंकूच ना, कोणाय उलोवंकूच ना मदेचेर. एक बार आता अवेरनेस म्हणून परतून हे करून केला. इट शूड नॉट बी अ गेम ऑफ पॉलिटिकल क्रॉसफायर. या तशें जावंकूच जायना. सो आय फील दॅट वेदर इट इज सतारी और वेदर इट इज सम अदर तालुका, इट शूड बी अलाउड टू गो ऑन. लॉ एंड ऑर्डराचो विषय इंटेंशन शूड बी व्हेरी क्लियर या ऑफ एन अवेरनेस. एट द सेम टायम लॉ एंड ऑर्डराचो खंय विशय आसा तो गव्हर्मेंटाक पळोवचोच पडटलो. मे बी डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलीस फोर्स और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, दॅट इज अ बिगर हेडेक. बिकॉज थिंगा कितें आतां गजाली आतां फ्लेअर अप जाताच खूब कडेन, अशें कन्फ्रंटेशन जाता बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल अंडरकरंट्स इन दोज कायंड ऑफ कॅम्पेन. सो ऑल इन ऑल आय स्टील फील दॅट ही तांकां स्टॉप करपाक थिंगा केला तो मातसो एक चुकीचो असो हें जाल्लो आहा. आनी रॉंग मेसेज इज गॉन अक्रॉस सेइंग दॅट we don't want any awareness. Pandurang Bab has a very important appointment to keep. So before I let you go, हो जो आसा हे रॉंग मेसेजींग जे म्हणटा पळय, ह्या रॉंग मेसेजींगाचे तुका दिसता की राणे सर बॉदर्ड अबाउट दीस रॉंग मेसेजींग? सत्तरीचो विशय म्हणून विचारता. रॉंग मेसेजींग बी केन्ना आसा? केन्ना तुगे जेन्ना ताजो कितें तरी परिणाम जाता तेन्ना ताका रॉंग किंवा रायट मेसेजींग म्हणा. आतां जॉयल म्हणटा बाबडे तें बरें आहा, पण तुका आतां सत्तरीचो मनीस म्हण दिसता की दॅट रॉंग मेसेजींग हॅज बेरिंग ऑन एनीथींग? माझी जाप सेम आसा जी वदळच्या प्रश्नाक हांवें दिल्ली, जे तानावडे बी जे तरेन उलयतात CM बी, तीच भाशा विश्वजीत राणे उलयता. कारण ताका फूल विश्वास आसा, पूर्ण विश्वास आसा की दोनूय जागो आपूण सांबाळूं शकता. म्हणजे कसलें आंदोलन जावं, म्हादय डायवर्ट करून कितेंय करूं, तो ताका फूल कॉन्फिडन्स आसा की आपूण सत्तरीन जिखूं शकता म्हणून. ताचें उत्तर सेम आसा म्हाजें. ताका इतको आत्मविश्वास आसल्या कारणान तो प्रत्येक गजाली हें करता, तो वचपाक दिना तांकां कोणाक. ते 70 कोणी गेलो जाल्यार रोखडो, म्हणजे हांवें आतां रिसंटली हांवें आयकलां की CM सुद्दां थंय गेलो जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जाता, कोणीच थंय वचपाक जायना. तर थंयसरल्या ADN म्हाका दिसता सर्कुलरच काडला की शाळेंचो चीफ गेस्ट आपयतलो जाल्यार तो हेल्थ मिनिस्टरच्या परमिशनान आपोवपाक जाय म्हणून. सो हे कितें, हेजेर आपल्या लोकांचेर आशिल्लो विश्वास, ताका खबर आसा की आपले लोक आपल्या वांगडा रावतले, आपूण परत कसो जिखून येतलो, दोनूय सिटां आपूण हाडटलो. सो त्या हेजेर तो करता. रॉंग मेसेजींग आपल्याला मतदारसंघा भितर काय परिणाम? रॉंग मेसेज जर तूं म्हटलो जाल्यार हाच्या पयलीं तेणी 144 लायल्ले, 30 पार केले लोकांक, कितें फरक पडला? ते तितल्या पुरते तात्पुरते ते लोक विसरता मागीर सगळे गजाली. आमी विसरले न्ही, मिसळ मेळलो ताका आपल्या लोकांचेर विश्वास आसा, लोकांक ताचेर विश्वास आसा, तितल्याचे विशय सोंपता. आपूण सेव करता न्ही म्हणटा म्हादय, दोगांय सांगतात न्ही ती, दोनूय आमदार सांगतात. सो क्वेश्चनच येना. सो Pandurang Bab, thanks a lot. I know you have a very important appointment to keep. तुम्ही विल कंटिन्यू आम्ही 3 जण, बट यू कॅन टेक ऑल युअर. थँक्स अ लॉट. सो किशोर, पांडुरंग बाब
भायर सरले बट म्हादयचो विशय तसोच आसा. हो जो म्हादय यात्रेचो व्हेरी इंट्रस्टींग ड्रामा जो जालो जाचेर म्हाका दिसता परत आमी जशें उलयतात की रुलींग सायडीन सारकें एग्रेसिवली सगळें प्रकरण शिंगार घेतलें. हाव आर यू लुकिंग एट दीस? पांडुरंगान सांगल्या ती एक गजाल आमकां मान्य करची पडटली प्रमोद, की खंयचीच गजाल ही आपल्या 70 वाठारांत खपोवन घेवपाची ना. हें धोरण 70च्या दोनूय आमदारांनी स्विकारलेलें आसा. आनी आमी जर म्हणत की विश्वजीत राणेन ती आडयली म्हणून, विश्वजीत राणेन आडोवंक ना. विश्वजीत राणे हो आमदार किंवा दिव्या राणे हे आमदार जाली, पूण सगळ्या सरपंच पंच आणि नगराध्यक्ष नगरसेवक सगळ्यांनी वचून थंय कंप्लेंट केली की लॉ अँड ऑर्डरीचो प्रश्न हांगा क्रिएट जावं शकता, आमकां कसल्याच पद्दतीची जागृती म्हादईन गरज ना. हय, म्हाका इंटरव्यूआन तशेंच आतां सांगलें. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल जशें पांडुरंगान सांगले तशी आतां मेरेन खुबदां विशय जाले 70च्या लोकांचेर तांकां विश्वास आसा आनी 70च्या लोकांचो तेंचेर विश्वास आसा. ते जर लोक अशे विचार करतात की आमकां कोणीच हांगा जागृती, आतां आमी ते भुरगे रिव्हॉल्युशनरी गोवन आतांचे भुरगे, राजन केरकर ज्या मनशान खऱ्या अर्थान आपल्या लेखणींतल्यान म्हादई किंवा गोंयचें पर्यावरण गोंयचें वनक्षेत्र हे विशय सगळ्या गोंयाक आनी सगळ्यांक पटोवन दिले, ते राजन केरकर 70तलेच. सो तेंच्यांनी कितें केलें, केन्नाच तेंच्यांनी अशें आंदोलन किंवा हें करून विशय पटोवन दिवपाचो प्रयत्न करूं ना. लेखणींतल्यान जेका कोणाक कळपाक जाय ताका कळ्ळें. दुसरी म्हत्वाची हिस्ट्री हांव वयता प्रमोद. विश्वजीत राणे आयज स्ट्रॉंग कित्याक तर तेचो आपल्या मतदारसंघाचेर पूर्ण वर्चस्व आसा. आनी आतां तर प्रताप सिंग राणे नंतर परयेचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे जाल्या, तेंचो तर इतको स्ट्रॉंग होल्ड आहा की तो आतां कायमस्वरुपी दिव्या राणेचोच मतदारसंघ उरतलो अशी परिस्थिती थंय आसा. राजकारणान तुज्या मतदारसंघाचेर कितलो वर्चस्व आसा ही गजाल खूब म्हत्वाची. आनी त्याच बळाचेर आयज विश्वजीत राणे आयज पॉलिटिक्सान हें पोजिशन आयज ते भोगतात. तूं जर हिस्ट्री पळयशी, दिपाजी राणे अख्खें गोंय पोर्तुगीजांनी खवदळून उडयलें. 70 पोर्तुगीज पावोंक ना, म्हणजे प्रवेश करपाचो प्रयत्न केलो पूण दिपाजी राणेन तांकां 70 थारावपाक दिवंक ना. शेवटी पोर्तुगीजांक वचून दिपाजी राणेक पांयां पडचो पडलो आनी ताका किताब दिवचो पडलो की 70चो राजा तूंच म्हणून. आतां पर्यंत राणेंची जर तूं कारकीर्द पळयशी तेन्नाचो दिपाजी राणे, आतां विश्वजीत राणे, तेचे 70चेर तेचो वर्चस्व आहा. 70च्या बाबतींत तो कसलोच तडजोड करपाक तयार ना. 70च्या लोकांक जेन्ना दिसतलें की आपलो आमदार खंय तरी अपयशी ठरता, ते ठरयतले. तिसऱ्याक घेवन ठरोवपाचो अधिकार 70 कडेन ना. तो 70च्या लोकांकूच ठरोवचो पडटलो की म्हादईच्या प्रश्नाचेर आमचें हित विश्वजीत राणे सांबाळटलो काय ना हे 70च्या लोकांकूच ठरोवचें पडटलें. तिसऱ्या मनशान विश्वजीत राणे म्हणटा 70चे लोक म्हळ्यार आपलो परिवार कसो, आमी आमचे भितर कितें पळयता आनी तशें 70चे लोक वागतात. येस, एब्सोल्युटली. बिफोर आय गो टू जॉयल की अनेक इंट्रस्टींग विशय 70 आतां म्हापशां येवया. आतां बरें म्हाका दिसता उत्तर गोंयाक भोंवपाक लागले आमी श्रीपाद भाऊ वेल्यान स्टार्ट केलें. मागीर पयलीं अख्खी उत्तर गोंयच घेतलें आमी आनी मागीर आमी बारीक बारीक आतां वेगवेगळे मांद्र्या सावन 70 सावन म्हापशां येवया. म्हापशां काल जो इंट्रस्टींग बोवाळ जालो तो म्हळ्यार दुकानदारांचो. हो पळयतकीर आय एम रियली व्हेरी क्युरियस टू नो युअर ओपिनियन. जनरली धंदेकार लोक अशें कांय करनात पूण तांकां सुद्दां तें करचें पडलें आनी ताची फाटली कारणां. हे दोनूय गजाली पळयतकीर तुका कितें दिसता? पळय, म्हापशाचो विशय प्रमोद खूपच इंट्रस्टींग. हय, म्हणजे म्हापशाच्या ह्या विशया वयल्यान आमी मातशे फाटीं या. म्हापशाचें प्रतिनिधित्व ज्या आमदारान बरोच वेळ केलो ते म्हणजे फ्रांसीस डिसोजा, स्वर्गीय फ्रांसीस डिसोजा. आणि फ्रांसीस डिसोजा हे जेन्ना जेन्ना मंत्री जाले तेन्ना तेन्ना ते अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जाल्लेले आसात. आतां कळोन येता की ते इतलीं वर्सां कित्याक म्हापशान निवडून येवं शकले. कित्याक तर तेंच्यांनी सदांच ह्या म्हापशाकारांच्या जे वेपारी आसात तेंचें हित जपलें, तेंचेर कठोर कारवायेची बडी उगारूंक ना. आनी आयज ते गेले आनी हांकां खडबडून जागे जावचे पडले. विशय कितें आसा पळय, म्युन्सिपालिटीची जेन्ना शॉपां तुमी घेतात ती शॉपां लीज पद्दतीचेर तुमी घेतात. यू आर नॉट द ओनर ऑफ दॅट शॉप्स. तुमचे कडेन लीज आनी एवरी 3 इयर्सान ती लीज रिन्यू करूंक जाय. आतां अशें जालां की ती शॉपां विकलीं, तुका 1 कोटी 2 कोटी शॉपां विकलीं पूण लीज मात्र म्युन्सिपालिटी कडेन आहा. विकून सुद्दां तो 3-3 वर्सांनी ती कितें फी आहा पळय म्युन्सिपालिटीची भरता आनी तो सुशेगाद आहा. 10-10, 15-15 दुकानाचे मालक जाल्लेले वेपारी आयज म्हापशान तयार जाल्लेले आहात. कालूच एफिडेवीट जें दिलें त्या एफिडेविटान 1029 शॉप्स म्हापसा म्युन्सिपालिटीन आहात आनी तेतूंतल्या 311 जाणांक नोटीस धाडल्या. ती नोटीस कित्याक धाडल्या? सीओन जेन्ना
रीट पिटिशन पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन जेन्ना पावलें हायकोर्टान तेन्ना सीओ नोटीस काडटा. हेच्या पयलीं सीओ खबर नासलें ती सब लिजींग केल्लेली आहात म्हणून, कांय शॉपां विकलेलीं आहा म्हणून. म्हाका एकाच गोश्टीची मजा दिसता की ह्या शॉपकिपरांनी आपली चूक पयलीं मान्य करपाक जाय की आमच्या कडल्यान ही चूक घडल्या. सो ती चूक आमी बऱ्या हितून म्हणजे आमच्या स्वार्था खातीर हेच्या खातीर कित्याक जावं, पूण ते वेपारी म्हणटकूच ते वेपाराच्या हितान तेंच्यांनी केल्या. आयज ते आक्रमक जावन जे रस्त्यार सरकारान ऑर्डिनन्स काडूंक जाय म्हणटात ते आमची शॉपां लिगलायज करपाक. तुम्ही एक तर पयलीं इलिगॅलिटी केल्या, इरेग्युलरिटी केल्या आनी वयल्यान तुमी डिमांड करतात की सरकारान ऑर्डिनन्स काडपाक जाय. तुमचो जर ऑर्डिनन्स काडूंक जाय जाल्यार सगळ्याच इलिगॅलिटीचो सरकारान ऑर्डिनन्स काडपाक जाय. ज्या RTI एक्टिविस्ट जवाहरलाल शेटये हांणी जे रीट पिटिशन फायल केला त्याच्या अगेन्स्ट आयज अशें वातावरण म्हापशान तयार जाला की काल बोर्डूच एक लायल्लो की हे तो आनी एक सुदेश तिवरेकर म्हणून दुसरो तेचो साथीदार, हे दोगूय जाण म्हापशाचे राहू केतू म्हणून, म्हणजे म्हापशाच्या सगळ्या शॉपकिपरांच्या जिवार उठलेले हे दोन राहू केतू. ज्या लोकांनी ती इलिगॅलिटी उघडकीस हाडली ते राहू केतू आनी तुमी इलिगॅलिटी करून तुमी साव. म्हापशाच्या वेपाऱ्यांची खंय तरी चूक जाता, तेंच्यांनी शांत पद्दतीन हेचेर फेर विचार करचो. चूक जाल्या घडये जाल्या जाय चूक, पूण ती चूक जाल्यार ती मान्य करा आणि सरकार कडेन विनंती करून तुमचें हित साधून घ्या. अशा पद्दतीन चूक करूनय तुम्ही जर अशी जर भूमिका घेशील इट इज टोटली रॉंग. आणि हो विशय प्रमोद खूबदां एसेंब्लीनूय चर्चेक येयला. एसेंब्लीन वेळोवेळार ह्या विशयाचेर म्हणजे दिगंबर कामता सारक्या सिनियर MLAन तेचेर भाश्य केल्या कारणान अर्बन डेव्हलपमेंट म्युन्सिपालिटीच्या विशयाचेर तांचो खास अभ्यास की हें चुकीचें. सो सरकारान एकदाच कितें तें निर्णय घेवचो आणि ज्या कोणी सब लिजींग केला किंवा जेका कोणी विकल्या तेका डायरेक्ट त्याच्या कडेन म्युन्सिपालिटीन एग्रीमेंट करचो आणि तेका लीज होल्डर म्हणून दवरचो. अशें एक ऑर्डिनन्सूय येयल्लें, पूण ते ऑर्डिनन्स येयले आनी मागीर ते तेंच्यांनी विड्रॉ केलें. पूण त्या ऑर्डिनन्सान जाली भानगड अशी की त्या ऑर्डिनन्साच्या नांवार ज्या कोणी सब लीज केले ते सगळ्यांनी एप्लाय केले आनी आंकडो सरकार कडेन रेडीमेड तयार जालो की ह्या लोकांनी सब लीज केला म्हणून. सो हो विशय सरकाराक शांत पद्दतीन सोडोवचो पडटलो. पूण जसो टॅक्सीच्या बाबतीन घडला पळय तशेंच ह्या दुकानाच्या बाबतीन एक एकटो मनीस 15-15, 10-10 दुकानाचो मालक जाल्लो आसा. म्युन्सिपालिटीची शॉपां ही सामान्य गोंयकारांक पोट भरपाक एक संदी, साधन रोजगाराची संदी म्हणून म्युन्सिपालिटीच्या दुकानाची संकल्पना आसा. पोट भरपाचो अधिकार सगळ्यांक आसा, सगळ्या गरिबांक आहा. थंय आपुणूच 10 आणि 15 दुकानाचो मालक जावन सारकें न्ही. Joel, how do you look at this issue? Because this is not specific to Mapsa municipality. This is across municipalities. आणि नाव म्हापसा म्युन्सिपालिटी ते स्किलाक लागून ते तुगेले उक्ताडार आयला आणि रीट पिटिशनाक आपले PILाक लागून उक्ताडार आयला. बट हो सगळे म्युन्सिपालिटींचो इश्यू आसा आणि त्याच खातीर तूं म्हणटा तशें हातूंत भितर मतां, मागीर राजकारण, मागीर हितसंबंद आणि हितां ह्या सगळे गजालीक लागून एक्शन घेवपाक कोण वचना. आणि तू सांगलं तशेंच इट इज नॉट ओनली स्पेसिफाईड टू म्हापसा, एक सगळे कडेन आसा. नाव द प्रॉब्लम इज तांकांच तूं दोशी थारायतलो म्हणून अशें जायना. द एंटायर सिस्टम हॅज टू चेंज. सिस्टम म्हणजे एक कशें तरी सबलेट जावंक जालें तशें. म्युन्सिपालिटीचो CEO आणि कितें करतालो. सो हितून भितर आख्खोच देर सो मेनी प्लेयर्स इन दीस होल थिंग. आख्खो सिस्टम एक जाग्यार घालचो पडटलो. एकूच हेजेर हांकांच शॉपकिपरांकूच थारायलें म्हणून जावचें ना. सो आनीक म्हाका दिसता देर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो इनवॉल्ड इन टू दीस, लॉट ऑफ मनी इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन टू दीस. सो एक बेस्तोच तो वयल्या वयर हें करून तो म्हापसाच एड्रेस केलो म्हणून जावचो ना. एवरीवेर आय थिंक वील हॅव टू do a kind of complete stock taking on this whole issue. कितें तरी एक बंदी घालची पडटली की ओके फायन हें आमी सबलेट करूंक दिवचें जावंक जावचेंच ना तशें म्हणून कितें करपाचें. ऑर पिनल एक्शन शूड बी स्पेसिफायड सेइंग दॅट वॉट इज द एक्शन. किशोराचो मुद्दो एक गजाल बरोबर आहा की जें ऑलरेडी घडलां ताका इतलीं वर्सां कोणूच हात घालपाक म्हणनाशिल्लो. हें तुगेलें एक्झॅक्टली किशोर जालां तें सावंडमॅना सारकें. त्या सावंडमॅनाक कोणाचे हितसंबंद म्हण, सेटिंग म्हण नाल्यार कितें म्हण, ताका लागून लोक एके वटेच्यान तुगेले विटलेले. कोर्टान बळी मारतकीर मागीर आमगेली तुगेलो बोवाळ सुरू जालो आनी मागीर एक्शन सुरू जालें आनी अजून मेरेन तो बोवाळ चालू आसा की इतली सगळीं सांगून सुद्दां सामकी लावड म्युजीक चालू आसता म्हणून. सेम हांगाय जालां की इतली वर्सां अशी न्ही की हो इश्यू आमकां खबरूच नाशिल्लो, अकस्मात तो आयलो म्हणून आतां तुगेलें कितें तरी करपाक जाय. परत कोर्टांतल्यान बडी पडटली हाजी जाणीव जावपा लागतकीर तुगेलें ह्या इश्यूचेर कारण कोर्ट कायद्यान वतलें. एक काल मुद्दो शॉपकिपरांनी हें केला की 1977-78
असोच इश्यू जाल्लो सब लेटिंगाचेर आनी त्या टायमार डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपालिटीने तेचे कॉग्निजन्स घेतलेले आनी सगळ्यांक नोटीसी धाडलेले. तेंचे म्हणणें आहा की तेन्ना तुमी नोटीस धाडले तेचेर फुडें तुमी कित्याक एक्शन घेवं ना म्हणून आमी ते परत पाप करीत रावले. आतां ऑफकोर्स हो युक्तिवाद तेंचो सारको ना, पण हू हॅज स्टॉप दॅट एक्शन? हू हॅज स्टॉप दॅट एक्शन? हित संबंध आणि हितां येस हे दोन्ही गजाली Yes. हांव टायम सारको सोंपला इतल्याचेर थांबता. वा हातूंत भितरल्यान अशें की कोण तरी चुकता म्हणून ती चूक दाखोवप आनी ताजेर टिका करप हो आमचो उद्देश न्ही. इश्यू हो आसता की जेन्ना जशें जॉयलान सांगलें वेवस्था जेन्ना फेल जाता तेन्ना ऑब्वियसली ह्या लूपहोल्स तयार जातात आनी हे लूपहोल्स तयार जाले की तातूंतल्यान एक अशी अर्थवेवस्थाय तयार जाता, राजकीय वेवस्थाय तयार जाता आनी हितसंबंदूय तयार जातात जाचो कांय वर्सां भितर आवाट येदो व्हडलो जाता की तो कोणाकच पेलवना आनी एक दीस तो असो येवन हड्ड्यार पडटा की आमी चिड्डतात. त्या खातीर वेवस्था सारकी चलप गरजेचें. कारण आज जेन्ना जर कोणें फाल्यां व्हेरी किशोर एज यू रायटली सेड कोणें जर दुकानां विकती घेतल्यात पयशे दिवन आज ताणें पयशे दिवन विकती घेतल्या न्ही ती स्वताची. सो आज त्या मनशाचोय प्रश्न आहा. सो इट्स अ एक देर कम्स अ डे वेन हे सगळ्यो हड्ड्यार पडटा. ती परिस्थिती येवची न्ही कोणाचेरय सामान्य नागरिकाचेरय बी किंवा कोण तरी गडगंज आसा ताचेरय बी हाजे खातीर वेवस्था सारकी चलप गरजेचें. आनी ती एक नागरीक म्हणून आमची इतलीच अपेक्षा की आमचे कडेन सगळे कायदे आसात, त्या कायद्या भितर कलमाय आसात, ती फक्त इम्प्लिमेंट करपाचें धाडस आनी ड्युटी कर्तव्य न्ही तें आमचें. कर्तव्य पयलीं धाडस मागीर. आज कर्तव्य करपा खातीर धाडस दाखोवची पडटा ही वेगळी शोकांतिका, पण तें कर्तव्य आमी करतले इतलेंच आमी मागतात आनी इतल्याचेरूच हांव थांबतां. किशोर, जॉयल एंड इनविजिबल पांडुरंग गांवकर. सो थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग इन दीस रावंड टेबल. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.